एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सो हांगासर न्ही दनपार जाल्ली आसता, 3 जाली. जसं आतां व्लॉग करता हांव. तर शिवताक न्ही थोडेशें सामान हाड म्हटलेलें, जस्ट ते बॉक्स हाडून दवरलेलें शिवता. थोडें सामान आसा आनी इशू ते बॉक्सा वांगडा बरो खेळटालो. सो हांवें न्ही थोडेशें एक सॅरलॅक्स बॉक्स हाडले. म्हणजे इशूका आमी घालूंकूच ना सॅरलॅक पॅकेट नॅस्लेचें. सो म्हटलें इमर्जन्सी एक हाडून घरान दवरया म्हटलें, केन्नाय जाय पडटा. सो इशूका हांवें चड घालूंक ना हें. रितुका त्या टायमार तरी आज चडशी ताका सॅरलॅक्स घालतालें पॅकेट. सो दिस टायम म्हटलें एक हाडून दवरया म्हटलें. सो हांगासर न्ही चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्रायज रितुकान डिमांड केला की हाडून दवर म्हणून, कित्याक म्हणजे स्कुलान न्ही भुरगे न्ही चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्रायज बी घेवन येता. सो तो म्हाज्या फाटल्यान लागला घेवन यो म्हणून. सो म्हटलें हाडया म्हटलें, कित्याक आमगेर न्ही चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्रायज बी चड हाडाच ना. आमी तशें ऑयली बी ताका दियात ना. सो तो मागीर हें करपाक लागलो की भुरगे हाडटा स्कुलान आपल्याकूच जाय म्हणून. सो आसूं म्हटलें चल. तो चिकन नगेट्स हाडले आनी घरान तो चिकन करी, चिकन फ्राय बी कांयच खायना, ताका तो असलेच जाय. सो सगळें सामान बीन काडलें. तशें दाळ बीन जाय आसलेलें म्हाका, कांदे टमाट बीन जाय आसलेले, बटाट थोडे हाडले शिवतान. सो म्हटलें हें सगळें आहा न्ही जाग्यार दवरया, कित्याक एकदां आई आसा, आई ताका घेवन बसतलें इश्विका. सो बटाट कांदे बिने हाडलेले शिवतान सगळें हांवें ताका जाग्यार दवरलें. आनी पयर हांव मणिपाल गेल्लें न्ही, थंयसर येताना हांव तोर घेवन येयल्लें. आनी म्हाका कालच्या विडियोनी कमेंट केल्ले की तुज्या हाताक कितें जालें. सो काल न्ही मातशें चॉपिंग करतना न्ही म्हज्या हातीर न्ही चाकू लागले. सो मातशें कट जाल्लें, मातशें म्हणजे खूब व्हडलेंच कट जालो तो. सो मातसो खूब ब्लड येयलो ताका, कळ्ळें न्ही. सो आतां मातशें काडलें हांवें तें आनी म्हाका तें कट करपाक जायनासलें. सो हात अशें वयर करून हांव कट करतालें. ओके, सो तोर हाडलेलें हांवें. सो म्हटलें आतां कट करून न्ही मिठान घालून दवरया. सो काल आमची युट्यूब फॅमिली येयल्ली न्ही, सो तांकां तो मसालो जाय न्ही. सो चिंतलें की थोडेशें ताका पिकल करून दिवया. सो वयतना तुमी व्हरतली भायर. सो तें बसलेलें हांव कट करपाक. सो आई म्हणपाली आपूण करता हांवपाली, नाका म्हटलें हांवच करता. सो सगळें हांवें तोर न्ही कट केलें. आनी हें तोर न्ही तोतापुरी आं, आनी खूब आंबट आसलेलें, बरें आसलेलें सारकें. सो म्हटलें आई म्हणपाली चड वेळ दवरनाका, बेगीन कट करून ताका आतां हांव मीठ लायतलें. आनी मीठ लावन न्ही बरें आमकां डब्यांत घालून न्ही एक 3-4 दीस अशेंच दवरतलें, डब्यांत घालून फ्रिजीन दवरतलें. कित्याक ताका न्ही मीठ न्ही बरें लागोंक जाय. इफ ताका मीठ बरें लागलें न्ही लोणचें बरें जाता. सो म्हटलें हें आयज काम करून घेवया. सगळें हांवें मिक्स केलें आनी डब्यान घालून न्ही ताका हांवें फ्रिजीन दवरलें. The next day. सो हें फ्लावर न्ही शिवातान केन्ना हाडलेलें ते इव्हेंटासून. म्हाका दिसता एक 10-15 दीस जाले. आजून बरें आहा हें पळयात. इतलें बरें आहा, सामकें बेस्ट आहा. म्हणजे पयसा वसूल म्हणटा अशें. खूब दीस बरें उरता हें, आजून बरें आहा आनी उरतलें म्हाका एक 10 दीस तरी बरें आहा. सो आतां हांव करता ब्रेकफास्ट पोळे. आनी काल हांवें तें ऑर्डर केलें न्ही, आतां तशी न्ही हांव रेरली अशी ऑर्डर करता. दीस म्हणजे जेन्ना ताका 8 मंथ सोंपलो न्ही तेन्ना हांव अशें ऑर्डर करपाक लागलां. म्हणजे वन टायम तें घालता हांव, म्हणजे सकाळचें नाजाल्यार सांजचें बरें पडटा. ताकाय खूब लायक तें. तेच्या पयलीं हांवें ताका ऑर्डर करूंकूच नासलेलें. म्हटलें एक पॅकेट इमर्जन्सी घरान दवरया म्हटलें हाडून, कित्याक केन्ना कितें करपाक बी नाका जाल्यार एटलिस्ट तो तेच तरी खातलो न्ही. सो दनपारचें मागीर म्हजें हें आसता खिचडी बी कितें मुगाचें बी तें. सो मॉर्निंग केन्ना पोळे, केन्ना काकण, मागीर डोसा बी कितें करता बी तें दिता हांव. आयज आसा डोसा, की आयज कित्याक दिवंक ना, काल चा दिल्लें न्ही ताका लागून. सो डेली नाका. सो आयज इमर्जन्सी हांव एक पॅकेट हाडून दवरता हांव ताका खावपाक. ओके, इशू खाता सॅरलॅक्स. सो हांव करता पोळे. आमगे आतां कितले जाले पोळेच आहा. पोळे आसले म्हणजे बरें पडटा, कित्याक बॅटर केलें न्ही एक 2-3 दीस न्ही जाता टिफिनाक बीन. ताकाय लायक एक दीस चटणी करता आमी, नेक्स्ट डे दुसऱ्या भशेन चटणी करता. आनी आयज केला बटाट्याची भाजी अशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बरें पडटा. म्हाका पोळे बी आसले न्ही खूब लायक. मागीर तें पीठ बी उरलें न्ही मागीर आमी रातचें बी कितें करी बी वांगडा खाता आमी. आनी इतलें पीठ आसा, लास्ट मी हें इतलें पीठ आहा. माम गेला इशी फक्त हितून उदक पिता, नाजाल्यार पिना न्हू रे. बरें आं, कोणाक जाय जाल्यार असं ऑर्डर करा तुमी. भुरगें उदक पिता. सावकास घे सावकास. तें न्ही झुप्प करून ओडटा न्ही तें येता तें. आतां पोळो खातलो इश्वीक माम केलें बसलो बरो करून. म्हाका न्ही कुरकुरीत अशें पोळे खूब लायक. अशें कोणाक लायक म्हाका कमेंट करा. आनी रित्युका खूब लायक. मसाला डोसा जालें मगे हेंच मसाला डोसा. तें सेम पोळ्याच्या मदीं घालपाचें बटाट्याची भाजी जालें मसाला डोसा. म्हाका खूब लायक क्रिस्पी कुरकुरीत बरें जाता खावपाक. कुरकुरीत केल्या मातशें पातळ करूंक जाय आनी कुरकुरीत करूंक जाय. खूब बरें जाता. पीठ आसा खूब गे आनी उरतलें फाल्यां बीन. बेश्टें मागीर वेस्ट कितें करपाचें ताका लागून. ओके, काल हाडलेले बटाट आईन ते 2 सिटी काडले दिसता. ते चड ओवर कूक जाले.
तिका लायक ना भाजी तरी पण ती खाता. तिका भाजी बिलकुल लायक ना आणि पयलींची जायना आता भाजी म्हणून ती खावपा फाटे फुडें करता. आयज खालें तिणें. ओके कॉफी केला. ओके खाता मागीर मेळटा तुमकां. चला हो हांगासर न्ही बरो खेळटा. इतलेंच की पांय पुसपाचे आहा पळय ते वयर काडून दवरता आनी हे तिनूय दार बाथरुमाचे आनी दोनी बेडरूमाचे दार न्ही बंद करूंक जाय. हांगा न्ही तो बरो खेळटा म्हणटा आसूं म्हटलें खेळू म्हटलें काय अशें भंय ना हांगासर कितें हात लायतलो बीन म्हणून. दार मात बंद करूंक जाय न्हू रे. तेजें हे फेवरेट प्लेस. कितें पळयता आतां वयर चडोंक पळयता. काल हें काडलें हांवें हें हांगा लायता न्ही हांव वयर काडलें आनी वॉश करून दवरलें. आतां परत लावूंक जाय. आजी आपयता वच. हे तुजें फेवरेट प्लेस. कितें कर तूं भुर्र करता कर भुर्र पळय बरो करता भुर्र भुर्र. हा यो चल 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 परत. हां चल अशें 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 यो. त्याने काय ना सर यो तू चल. बुर्र बुर्र काय ना सगळं दार बंद आहे. यो यो. सो आता हांव इशुकाक तेल पुसता हो प्लेस आनी म्हाका दिसता हार्डली एक वन मंथ जालें ताका न्ही डाबर लाल तेलासून हांव मालिश करता. ओके सो काल जालें कितें दाखयता तुमकां. सो हें तुमी पळोवंक शकता. हें प्लास्टीक काल पडलें तें वयर आसलेलें तुमकां दिसता आसतलें न्ही वयर तें लायट सारकें मदीं पडलें. केन्ना केन्ना मदीं न्ही रित्यूक न्हिदता पण आतां न्हिदना तो सामकें वयल्यान पडलें. मातशें प्लास्टीक आहा पण खूब अशें हेवी आसा. इफ तकलेर बीन पडलें न्ही आवय कितें सांगपाचें तुमकां कशें पडलें कांयच खबर ना. काल हांव तेवटेन न्हिदलें शिव येवं नासलो. कितलें जालें खबर एकांक सुमार जालें. शिव काल वेर्ना गेल्लो इव्हेंटाक. सो दनाक असो येयलो तो. अचानक कशें पडलें काय खबर ना. केन्ना केन्ना न्ही रित्वीक न्ही म्हाका हें करता आपण न्हिदता बेडार हांगासर म्हणून. हांगासर न्ही जायना आनी तो न्ही रित्वीक न्ही सामको केंस ओडटा लात मारता. ताका न्ही जागो व्हडलो जाय म्हूण ताका हांव न्ही म्हळ्यार न्हिदोन घेयना. तो म्हाका हें करता आपण न्हिदता आपण न्हिदना तूं न्हिदूच नाका एकदां ताका न्हिदोन एकदां ताका न्ही हांवें पयलां न्हिदोन हांगासर खूब हें करता. सो म्हणटा तूं भितरूच न्हीद. सो काल कशें पडलें कांयच खबर ना. थँक गॉड रित्यूक न्हिदूंक ना नाजाल्यार इशूच न्हिदच ना सोड. कशें पडलें म्हाका कांयच खबर ना आनी खूब हेवी आसा हें प्लास्टीक पण खूब अशें हेवी आसा. बरें ना तकलेर बी पडोंक ना. दाखयलें हांवें शिवणा. शिवणा सामको आयकून शॉक जालो. आतां कशें लावपाचें कांयच खबर ना. गेलें तें आतां. बरें आसलेलें तें लायट बरें पेट्टालें पण लायट पेट्टा एक मिनट पण हें आसल्यार बरें दिसतालें. हें पळयात हें पळय लायट पेट्टा पूण हें पडलें. आतां पळोवया कशें की लावपाचें शिव लायतलो. बरें दिसता तें. ओके चला हेका तेल पुसता. तूं तळमळटा न्हांवपा सामको. ताका तेल पुसता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. आयज न्ही एक तुमकां एक ड्रिंक हांव शेअर करता. आमी हें पितात सोंपलेलें न्यू ऑर्डर केलें हांवें. सो हें तुमकां खबर आसतलेंच मिलेक्स चुरम म्हणून. मिलेक्स चुरम ओके नॅचरल आं काय अशें हितून न्ही प्रिझर्वेटिव्स बीन कांय ना आनी हितून न्ही खूब तरेचे न्ही मिलेट्स आसता. तुमकां हांव सांगता कितें कितें आहा तें. ओके सो हितून न्ही 9 भशेन न्ही मिलेट्स आहा. मागीर 9 सेरलॅक म्हणजे हें सो 9 न्ही पल्सीस. मागीर 12 भशेन न्ही ड्रायफ्रुट्स आसता. सगळे आल्मंड कॅश्यूनट पिस्ता ब्लॅक पेपर फेनुग्री कार्डमन अशें न्ही 12 भशेन आसता. आनी 18 नॅचरल हर्ब्स आहा. ताका म्हणटा आरोग्य मूत्र चूर्ण. तितून न्ही अश्वगंधा अजवायन सिनामन क्लोव क्विमन सीड फेनल सीड अशें न्ही 18 हें आसता. तुमकां सायडीन घालता हांव कितें आहा तें 9 मिलेट्स तो एक घालता तुमकां. मागीर 9 पल्सीस सिरियस ओके 12 ड्रायफ्रुट्स आनी 18 हर्ब्स आसता. सो हें न्ही करून तुमी न्ही पिवूं शकता. सो डेली आमी आमच्या म्हणजे डे टू डे लायफान आमी चडशी मिलेट्स बीन इन्क्लूड करना किंवा ड्रायनट्स बी आमी इन्क्लूड करना कळ्ळें तुमकां न्ही. सो ह्या पॅकेटान न्ही सगळें आसता भितर कळ्ळें तुमकां न्ही. ह्या पॅकेटान सगळें आसता आनी हें करून तुमी पिवपाचें. आतां हें केन्ना करून पिवपाचें ब्रेकफास्टाक कोण चाय बीन पिना न्ही तेन्ना हें ग्लास एक करून पिवपाचें. जाल्यार मदीं केन्नाय करून पिवपाचें कळ्ळें तुमकां न्ही. हें आतां कशें करपाचें तुमकां दाखयता. हें तुमकां न्ही ऑनलायन मेळटलें एमॅझॉनार आनी चडशीं न्ही हें मेडिकलान बी मेळटा. नांव आसा मिलेक्स चुरम म्हणून ओके. आनी
जेंका कोणाक थायरॉइड बीन आहा न्ही तेंच्यांनी घेवप ना. इफ डॉक्टरा कडेन तुमी कन्फर्म हे करून घेयात, कन्सल्ट करून घेयात कळ्ळें. थायरॉइड कोणाक आहा पळय तेंकां. बाकी कोणेंय घेवप. भुरग्यांनी बी घेतले आतां, म्हणजे रित्विकाची एज आहा पळय रित्वीक तेणें बी घेतले आतां, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें आसा हांगासर हो एक पॅकेट आनी हो चुरण आसता हितून. हो एक अशे 2 पॅकेट आहा, कळ्ळें तुमकां न्ही. पळयात आनी हे कशें करपाचें, फाटल्यान सगळें न्ही भरलेले आसा आनी हितून कांय प्रिझर्वेटिव्ह ना. एकदां हे बॉक्स जे ओपनिंग केले हांगा दिला हांगासर राव रे. हय, सो एकदां हे बॉक्स ओपन केले तो 4 विका भितरूच हे काबार करूंक जाय आनी एअर टायट कंटेनर घालून हे दवरपाचें. चड दीस दवरनात कित्याक हितून चड अशें प्रिझर्वेटिव्ह बीन कांय ना. सो बिगिनर हे खाली करूंक जाय. डेली तुमी न्ही करून पियात, सामकें बरें हें, कळ्ळें तुमकां. सो कशें करपाचें हें दाखयता तुमकां. हें न्ही दुदानू करूं शकता नाजाल्यार उदकान. हांव न्ही उदकान करतलें. ओके, दाखयता तुमकां कशें करपाचें. तुमकां न्ही एकदां लागींतल्यान दाखयता. हें पळय अशें आसता मिलेक्स चूर्ण. हे पळय तुमकां दिसता आसलें हांगा सगळे तरेचे स्प्राउटेड ग्रेन्स मागीर नट्स बी सगळे आसा आनी हांगासर न्ही सगळें बरयलेलें आहा कितें कितें आहा तें. मिलेट्स हे पळय भितर कितें कितें आहा तें आनी तें प्रिझर्वेटिव्ह कांय ना आनी कशें करपाचें न्ही सगळें न्ही हांगासर भरलेलें आसा. सो तुमकां हांव दाखयता. एक म्हाजें बॉक्स सोंपलें सो हांवें दुसरें ऑर्डर केलें. सो ताका लागून सो म्हटलें तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो हें पॅकेट दवरता हांव. सो आतां आमी करया. सो चला करया आमी. हांगासर हांव दवरता आनी हो मग आसा पळय हो एक मग हांव उदक घालता. सो आमकां दोगांकूय पुरो, म्हाका आनी आईक. इफ तुमकां उदक नाका जाल्यार तुमी दूद घालूं शकता. सो आतां न्ही हांव येल्लो कलर आहा पळय हें आसा मिलेट सगळे भितर पावडर आसा भितर, कळ्ळें न्ही. सो हितून आतां हांव घालता एक 2 टेबल स्पून, 2 व्हडलो चमचो घालता हांव हें पावडर. सो 2 चमचो घातला हांवें. बरें ताका मिक्स करून घेवंक जाय, लम्स बीन जावंक जायना. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें हें मिक्स जाल्लें आसा. आतां हांव तें चुरण पावडर घालता. सो हांगासर न्ही हो पळय हो आसा चुरण. हो आसा चुरण आनी चुरण न्ही चड घालप ना. हितून सगळें न्ही आयुर्वेदीक हें आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. जस्ट 1/4 मातशें कमी घालता हांव. हें पळय इतलेंच. ओके, हें घालता आनी तें बरें हें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी इफ तुमकां जाय जाल्यार हितून बरें हेका मातशें बॉयल येवंक जाय. इफ तुमकां जाय जाल्यार हितून जॅगरी नाजाल्यार सॉल्ट घालपाचें. इफ तुमी मिल्क घाता, दूद घालून करता जाल्यार सॉल्ट घालनाकात, जॅगरी घालात. ओके, हांव हितून न्ही थोडेशें सॉल्ट घालता मातशें ताका बरें बॉयल येवं न्ही. सो हें पळयात जस्ट थोडेशेंच मीठ घालता नाजाल्यार तुमी गोड घालात. आनी सगळे पॅकेटा फाटल्यान न्ही इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा, कांय भिवपाची गरज ना. सो बरें हें मिक्स करता आनी एका बरेंशें बॉयल हाडया. सो हें पळयात बरें एका बॉयल येयल्लें आसा. इफ तुमी जॅगरी घालून पिल्लें न्ही आनीक बरें लागता. सो हांव चडशें न्ही सॉल्टूच घालता. हें पळय सो बरें एका खतखतो आयिल्लो आसा. पिवया, जालें हें रेडी. सो इश्वी न्हिदलो म्हटलें आई शावर घेवंक वयता खंय म्हटलें पी आनी वच म्हटलें गे. सो सांजची कितें करता आमी च्या पिवपाचें सोडलें तेन्ना आमी अशें एक एक ग्लास करून पितात. सेम रागी आसा भितर, जवार आसा, बाजरा आसा, जायते भशेन मिलेट्स आहा, मागीर ड्रायनट्स आहा, पल्सीस आहा, मूंग दाळ, तूर दाळ सगळे भशेन. मागीर चुरण आसा आनी चुरणान कितें आसा न्ही तुमकां दाखयता हांव. कित्याक चुरणान न्ही सगळें हें आसा अश्वगंधा सांगलां हांवें. अश्वगंधा, ड्राय जिंजर सगळें डिफरंट डिफरंट आं. हरिद्रा मागीर कितें आसा स्वीट फ्लॅग रूट, नरी रूट, फेनल सीड, क्युमीन सीड अशें खूब अशें बरें आहा. बरें न्ही गे. पयलीं आमी एक पॅकेट हाडून करून पिलें आमी, बेश्टें तुका दाखोवंक ना कित्याक पयलीं आमी पिवंक जाय न्ही. सो आवडलें जाल्यार तुमकां हांव शेअर करता. आमी हो आतां सेकंड टायम आतां आमी ऑर्डर केला. ओके, सो पिता हें तुमी ट्राय करात. लिंक घालता हांव. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करून पिवूं शकता. आनी बरो दाट जाता, पिवपाक न्ही खूब बरें लागता. कळटा भितर कितें आहा तें. नाचणें आसा, दाळ आसा, तूर दाळ अशें, मिलेट्स आहा सगळे. ह्या ड्रिंकांनी सगळे जे मिलेट्स मागीर पल्सी सिरियल सगळे एक ग्लासान सगळे आसा. मीठ बी आसा. मीठ घालचें पडटा. इफ पळय दूद घालता जाल्यार मीठ घालनाका, जॅगरी घालात. कितें पिता मागीर मेळटा तुमकां. सो आयज न्ही कांय रांदूंक ना आमगेर. आयज न्ही पार्सल ऑर्डर केला थाली, कळ्ळें न्ही, होममेड थाली.
सदांच न्ही घरा करून बेजार जाता जेवण म्हटलें थाली ऑर्डर करया प्लस आमच्या कॉलनी एकलं न्ही म्हणजे टिफीन सर्वीस बीन करता जेवण बीन म्हणजे सगळं परवरीत डिलिव्हरी करता सो पयर न्ही आमी हाडून पयलें तेन्ना शिव नासलेलो इव्हेंटाक गेल्लो सो हांवें जस्ट न्ही 2 थाली ऑर्डर केले म्हाका आनी आईक तेन्ना आसलेले म्हणजे तेजे डे वायज मंडे अशें एक थाली डिफरंट वेनसडे चिकन आसता अशें सो आमी न्ही एक दीस हांवें 2 थाली ऑर्डर केले ऑर्डर करून पयलें पळोवया म्हटलें जेवण कशें आहा तें करी बीन सो त्या दिसाक न्ही ताल्ल्याचें हुमण बांगडे फ्राय पिकल सलाड आनी एक भशेन पायनएप्पल सांसव आसलेलें सामकें बेस्ट कळ्ळें तुमकां बरें आसलें जेवण बरी एक मिनट आतां उठलो एक मिनट सो इशी उठलो ओके सो ताल्ल्याचें हुमण आसलेलें अशें 2 ताल्ले घातलेले आनी ताल्ले करी बरें आसलेलें सदां आमचें करून खावपा बेजार जाता न्ही सो म्हटलें आनी चड ना 130 रुपीज 1 थाली 130 रुपया वेज मातशें कमी आसतलें सो आयज म्हटलें शिवाक विचारलें पयलीं तूं आयज आसा तो आपूण आसा सो ताका लागून आयज 2 थाली वेज आनी 2 नॉन वेज कित्याक आई आयज नॉन वेज खायना आनी इशी विचारलें हांवें रातचें तूं कितें जाय तो नॉन वेज बीन चड खायना सो तो आपल्याक वेज जाय म्हापारो सो 2 वेज आनी 2 नॉन वेज जस्ट आत्तां येयला दाखयत तुमकां एकल्याक पुरो तें शीत बीन सो म्हाका तें शीत पुरो इफ शिवाक बीन रायस जाय तर रायस केलेलें आसा कळ्ळें न्ही सो दाखयत तुमकां बरें आसा म्हणजे आयज अंडा करी आहा भितर 2 चिकन फ्राय आसा सो एकल्याक तें पुरो 100 रुपयान कितें मेळटा हय का न्ही सो बरें आहा दाखयत तुमकां म्हणजे पॅकिंगूय बरें आसा हें पळय हें आसा वेज सो वेजान दाखयत तुमकां कितें आहा तें सो ह्या पळयात हें आसा वेज शीत न्ही खूब आसा एकल्याक न्ही खूब पुरो तें हांगासर न्ही भेंडी फ्राय आसा पिकल आसा रायस टोमॅटो आनी अनियन सलाड आनी वालची भाजी आसा आनी हें न्ही पनीर मसाला हें कळ्ळें तुमकां न्ही तो पनीर मसाला सो हें शिरती आपल्याक आपल्याकूय वेजूच जाय सो अशें 2 ऑर्डर केला हें जालें वेज आनी नॉन वेज दाखयत तुमकां सो हें पळयात नॉन वेज अंडा करी आसा अशें फुटोन केलां अंडा फुटोन केलां रायस हांगा 2 चिकन फ्राय सेम वाल भाजी आनी सलाड सो हें पळयात अशें आसा आनी हेंचें न्ही बरें आसता नुस्त्याचें हुमण बीन न्ही सामकें टेस्टी आसता सो म्हटलें केन्ना जाय तेन्ना ऑर्डर करया हय का न्ही बरें पडटा सो अशें आसा सो तेमी न्ही होम डिलिव्हरी करता म्हणजे घरा कडेन हाडून दिता ओके हो उठलो आमचो शिव आजून येवंक ना 1:30 जावन घेन ते गरम आसतना जेवंक बरें लागता कितें ते काजळ बिजळ कितें करून दवरला न्हिदताना न्ही असो पुसता न्ही सगळें काजळ बी सगळें तोंड सारयता पयर एक दीस न्ही काजळ लायिल्लें हांवें असो तें सारयला पळय फूल तोंड सामकें ब्लॅक आठात केलें तेणें सो पळय घामान बुडलो ते झुलान ताका न्ही आतां मातशी गरमी जाता काजळ पळय तोंड सारयला शिवी कितें करता म्हाका आतां पोटी करता दिसता तो आं पोटी करता न्ही जाल्यार एकूच जाग्यार तो रावता तुजें तोंड दाखय पळयात काजळ नाकार बिकार सारयला कर पोटी करता कर आयज तुका पेज केला पेज तुका आवडटा न्ही तो पोटी करता हांगासर कर सो आयज तुमकां एक गुड न्यूज शेअर करता गुड न्यूज कितें गुड न्यूज इशिकाक दात येयले फर्स्ट टाइम फस्टमूच जालें सकल्ले न्ही येयले म्हाका खबर नासलेलें हांव ताका न्हायताना न्ही तो कितें करता उदक घालतना न्ही व्हडलें व्हडलें आसता ताका लायक न्हांवपाक तो व्हडलें व्हडलें आसतना न्ही म्हाजे नजर हांगा गेलें वायट येयले कितें हें हात घालून पळयता दात येयले इशिकाक इश्वी दात येयले ये आ का सगळ्यांना दाखय आमच्या युट्यूब फॅमिली तूं हात घालना का तो जबरदस्ती तो जाल्यार दाखय म्हटलं न्ही असो करता इस्वीक दात येयले ये आता जायना घागोंक बीन पातळ ते म्हाका दिसता केन्ना खबर आहा जेन्ना दाड येता पळय तेन्ना तांकां ते लूज मोशन जाता आतां अशें कांय जावंक ना आतां न्ही कितें दाड येता तेन्ना इशी काय दाद येयले दिसना ते दाद येयले आतां बरी दिसली आं सारकें आता बाय मिस्टेक आमचे हात गेले भितर गेलो आमी हात घालचो ना आतां भितर वॉट ती इस्वी बायट न्हू आमी हात घालना बॉट चावतलो तो हय काय ना ल्हान आसतना म्हाका बायट केलो न्ही आ वय हय बायट केले शिवाय हांव रडलो बसून तिका ते मदीं तो हें करतालो ते आमी ते हें ती जालें ती. भितर हें करतालो जेन्ना दाड येतले तेन्ना ताका लूज मोशन जातलें आतां न्ही सो जालें एक येयले दात न्हू रे इश्वीक इस्वीक इश्वीका तुसन काडलें हांवें काजळ पळय रे सांग सगळें आपले फर्स्ट टीथ येयले म्हूण सांग फर्स्ट टीथ येयले म्हूण सांग ते आसूं रे दुखता टीव्ही बंद कर इस्वीक टीथ येयले ये इस्वीक आतां कितें जातलो आयस्क्रीम वाचलो आयस्क्रीम
बदलो इस वीक अहो धरला पण त्याने गट नजर लागतले का आपल्या दाताचे म्हणून तर आपण दाखवून दवरलं का दाखव मरे दिसना दिसना असं दिस ना ते बारीक येला जसं आता येला म्हाका आवडटी ती चल तुका दिवत आली शिवा जेवण कितें काम करपाक गेलो लॅपटॉपार हांवें म्हणटा थाली हाडला म्हणटा ते काम सोडला आनी जेवपाक येयलो चल यो थाली पप्पा थाली दिता आई थाली यो तुका वाटता ती वाटता येयलो स्टोरांतल्यान तू न्हावपा वच हेका म्हणलें दिव्या थाली हाडटाना मातशें गरम आसलेलें तें आतां थंड जालें यो शिनात आयकता टायम वेस्ट करनाका यो बेगीन जेव ताटान ताट दितात तेतून जेवूंक जावचें ना यो म्हाका दात पनी हांव खूब हॅप्पी जालें आं म्हणजे समथींग एक डिफरंट फिलींग सामकें घे टेस्ट करून सांग कशें आहा तें आयज आसा अंडा करी आं अंडा करी चिकन फ्राय आणि तुका वॅज पनीर आसा तुवें म्हाका काल वॅज सांगलेलें न्ही हांवें वॅजू हाडलें आनी तुका कितें नॉन वॅज नाका न्ही शीत आसा हे कमी पडलें जाल्यार शीत घे हितून घाल तुका जावचें ना जेवपाक अंडा करीनी अशी फुटोन केला एपळ्यान गरम मसाला घालून केला अशें दिसता म्हाका एपळ्या आनी 2 पीस आहा बरं तू नासलो न्ही पयर आमी ताल्लेचें हुमण खालें बरें आहा करी बरें आहा न्ही तेच म्हणटा केन्ना ओके केन्ना इनशिना 100 रुपीजाक कितें मेळटा 100 हें 130 120 बी आसतलें म्हाका तेन्ना धाडूंक ना हांवें तें सांगलें म्हाका जीपे हांव ताका जीपे करता म्हटलें तो म्हाका मॅसेज करता पावलो कितले जालो तो एमावंट ना ताका सांगलें हांव तो विसरलो म्हणजे ताका याद ना तो म्हणपाक आपूण तुका मॅसेज करता मागीर आपूण जीपे म्हणजे जीपे करता हांव ताका चिकन पीस दाखय बरें न्ही बरो केन्नाय न्ही गे केन्नाय ओके ऑर्डर करपाचें वाज की सदांच जेवन बेजार 2 चिकन पीस हय 2 पीस जेव बरें आहा न्ही सो वॅजान न्ही हे पळयात पनीर आसा पनीर मसाला हें वॅज पयलें शिनात अरे बाय भेंडी फ्राय आनी पनीर मसाला आनी वाल सो आईक म्हटलें जेव म्हटलें मागीर इशुकाक भरोवंक जाय चला सो पडलें तें ब्लॅक न्ही दोरो भितर पडला ते पांयाचे ब्लॅक दोरो बांदलेलो न्ही पडले भितर ते ओके तो रितीक बसलो स्टडीज करपाक हांव हांगा न्हिदपाक ट्राय करता सो आतां आमी खंय वचपाचें आहा भायर तो नेक्स्ट व्लॉग येतलो ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my channel. Go Bessie all.